बांबोळे कुजिरा शिक्षण संकुल वाठारात सुरी घेऊन दहशत पातळल्या प्रकरणात आक्षी पोलिसांनी जोशुआ जेवियर, सोहेब बेग आणि जायकुल्ला खाजी ह्या 3 तरणाट्यांक अटक केल्या। ह्या प्रकरणात पोलिसांनी तांचे जीव घेणं हल्लो करपाचे आरोप लायल्यात। आक्षी पोलिसांनी दिल्ले माहिती प्रमाण एडन फर्नांडीस ह्या विद्यार्थ्यान ह्या प्रकरणात कागाळ दाखल केली। ही घडणूक काल बुधवारा 3 एप्रिलाक सकाळी 11 वरांच्या सुमाराक बांबोळेच्या कुजिरा शिक्षण संकुल वाठारात घडली। कागाळदार आणि जायकुल्ला हांचो हे आदी फुटबॉल मॅच खेळटना एकदा वाद जाल्लो। ते उपरांत मंगळारा 2 एप्रिलाक करंजळेच्या एका सुपरमार्केटा लागसार एडन आणि जोशुआ हांचे मदीं परतून एकदा बाचाबाची जाली। हाचो जाप विचारपा खातीर जोशुआ आपल्या इश्टांक घेवन काल कुजिरात आयलो। ह्या वेळार तिगूय दुबावितांनी एडन आणि ताचे इश्ट जय कोहली, मयंक चव्हाण आणि चंद्रप्रकाश मावर हांकां धक्काबुक्की केली। ही घडणूक पळोवन एडन हाचो इश्ट शिवेश नायक तांची झगडी सोडोवपा खातीर गेलो। ह्या वेळार जायकुल्ला हाणें ताकाय मारपेट केली। जायकुल्लान जय कोहली हाका जिवेशी मारपाच्या उद्देशान सुरी भायर काडली। हे घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाला। मजगती थंय आशिल्ल्यांनी हाची माहिती पुलिसांक दिली। पुलीस आयिल्ल्याचे कळटाच दुबावीत थंयच्यान पळून गेले। ते उपरांत कागाळीची दखल घेवन आक्षी पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक अनंत गावकार हांच्या मार्गदर्शनाखाला उपनिरीक्षक स्वप्नील नायक हांच्या पुढारपणाखाला हवालदार पुरेश हडकोणकार आणि कॉन्स्टेबल राजू अट्टर हांचो पंगड तयार करून शोध घेतलो। हे मजगती सांजे वेळार दुबावितांक फोंड्या वाठारांतल्यान ताब्यात घेतले। त्या तिगांक पुलीस स्टेशनार हाडून अटक केली। ह्या प्रकरणात उपनिरीक्षक स्वप्नील नायक हांणी गुन्यांव दाखल केला आणि फुडलो तपास करता। खिणाखिणाक ताज्यो घडणुक्यो आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दिया भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com।